आयज हांव तुमचे मुखार येवपाचें कारण म्हणल्यार म्हाजें नांव अभिजीत देसाय, हो म्हाजो फ्रेंड मयूर राणी. आमी आयज तुमचे मुखार येयला कित्याक एक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाला रेकॉर्डेड बाय मिस्टर प्रशांत नायक फ्रॉम बाळ्ळी, आनी तेणी अशी एक मेसेज लोकांक पास केला की अभिजीत देसाय सन ऑफ सरपंच आनंदू देसाय खोतीगांव पंचायत पॉलिटिकल पावराचो आपले मिसयूज करता म्हणून, आनीक आपल्या बारार येवन तेणी म्हणजे आपली होलसेलाचेर येवन तेणी तोडफोड केली, मारहाण केली, आपल्या स्टाफाक मारलो बी म्हणून फॉल्स एलिगेशन्स तेणी लायला. सो ट्रू फॅक्ट कितें आसता लोकांकूय कळपा जाय म्हणून आज तुमच्या मुखार येयला. हांव आनीक म्हाजे बरोबर म्हाजे 4 फ्रेंड गेल्ले त्या शेनवाराक 8 तारखेक रातची 9 सुमार त्या गेल्ल्या रेस्टॉरंटान गेल्ले, होलसेलान न्ही, तेगे रेस्टॉरंटान आमी जेवणाक गेल्ले. रेस्टॉरंटान जेवण घेतलें आमी आनीक आमी नॉर्मल एक बियर घेवन बसलेले. सो जी तेणी बियर आमकां सर्व केल्ली पळय ती बियर एक्सपायर्ड बियर आसली. सो एक्सपायर्ड बियर मिन्स कितें एक 10-15 दिसय बीन न्ही, ती डिसेंबर 2022 एक्सपायर्ड जाल्ली बियर. ती बियर पळोवन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हांवें तें क्वेश्चन केलें, बाबा तूं एक्सपायर्ड बियर कसो सेल करपाक शकता? इट इज ऑब्वियसली लिंक्ड वीथ माय हेल्थ. ती एक्सपायर्ड बियर हांव पिलो, म्हागे हेल्थान कितें जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो? सो एज अ नॉर्मल कोणी हेल्थ कॉन्शियस जावं आपली जी हेल्थाची काळजी घेता तो क्वेश्चन करतलो, तशें हांवें क्वेश्चन केलें. म्हणून तेणें आमगेले कित्याक म्हणल्यार तेणें आमगेलें नांव स्पॉयल करपाचो प्रयत्न केला. आमी अशें ठरयलां की आमी आतां तेजेर एक डिफेमेशन केस फायल करतले, कित्याक तेतून म्हाका, म्हागे बापायक आनी आमगेले आमदाराक प्लस म्हागेले फ्रेंड जे म्हाजे बरोबर आसले तेमकांय तेणी इनवॉल्व करून नांव घाण करपाचो प्रयत्न केला, लोकां मदीं एक मेसेज रॉंग स्प्रेड केला. प्लस आमी FDAनूय बीन एक रिटर्न कंप्लेंट फायल करतले की बाबा तुमी तेगे जो स्टॉक आसा पळय तो चॅक करचो आनी कितें आसा तें प्रॉपर एक्शन तुमी घेवचें. लागलो की ना एक एक्सपायर्ड बियर आसली म्हणून ओके, दुसरी बियर दी म्हणली हांवें. दुसरी बियर ती दिली पळय तेणी ती एक्सपायर्ड बियर आसली. ओके, आमी इमिजिएटली लिगल स्टेप घेतलो. एक्सायज इन्स्पेक्टर मिस्टर देवेंद्र, त्या सायटी वयलो एक्सायज इन्स्पेक्टर तो, ताका आमी इमिजिएटली त्या टायमार कॉल केलो, ताका आमी आपोवन हाडलो. तो येयलो थंय, तेणी पंचनामा केलो. ही त्या दिसाक रातीन तेणी केल्ली तेजी पंचनामाची कॉपी, तेणी त्या दिसा येवन पंचनामा केल्ली कॉपी. हे सगळे पंचनामा आमी जावन लिगल स्टेप आनी लिगल एक्शन जेन्ना घेता म्हणून कळनाका मिस्टर प्रशांत नायक, फेमसली नोन एज P&P, कितें तरी तेजें नांव आसा रेस्टॉरंटाचें, तेजें नांव P&P वायन्स आनी P&P रेस्टॉरंट म्हणून आसा. सो तो म्हाका खबर ना आपूस जालो कितें जालो तो, आनी तेणी आमचेर पुलीस कंप्लेंट केली. आमी थंय येवन तोडफोड केले आनी तेगे स्टाफान मारलो, हें केलो. सो तशें कांयच एक्चुअल फॅक्ट ना. हो जेन्ना एक्सायज इन्स्पेक्टर थंय येयलो आनी तेणी सगळी कंप्लेंट रजिस्टर करून जेन्ना पंचनामा केलो, आमकां हें कळून येयलें की ऑलमोस्ट थंय 60 ते 70 बियर एक्सपायर्ड जाल्ली आसली आनी ती बियरी तो गाडयेन घालून इमिजिएटली ट्रान्सफर करपाचो प्लॅन करतालो. सो तोय आमी थिंगा आडयलो, कित्याक आमी सपोज जर थंय आवाज करना आसले न्ही आनी कोण आवाज करपाक शकनासलो. हेतून पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट कोणाली कांयच ना, कित्याक आमी एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमी जो स्टेप घेतला तो एक दुसरे बाकीच्याय लोकां खातीर आनी तेमचे वतीनय आमी तो स्टेप घेतला. फाल्यां आमी थंयसान जर ओके म्हणल्यार क्लियर करून जर गेल्ले, फाल्यां दुसरी कोणी थंय वचून बसतले आनी तीच बियर तो तेमकां सर्व करता आसलो आनी तेमगे हेल्था कडेन खेळटा आसलो. पॉलिटिकली तेणी म्हागेल्या बापायलें नांव यूज केलां सरपंच म्हणून, आमगेल्या लोकल आमदारालें नांव यूज केलां, रमेश तवडकर सरालें नांव यूज केलां. गरज नासली, कित्याक आमी खंयच्याच पॉलिटिकल लेवला वयल्यान तो लिगल स्टेप घेतलो ना. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हांवें तो स्टेप घेतला आनी आय स्टँड बाय इट. आज सद्या कितें जालां, पुलिसीन कितें एक्शन घेतला तुमगेल्यान? पुलिसीन एक्शन आयज आमी गेल्ले पुलीस स्टेशनार आपयन आमकां वयलो. आमी आमगे बाजू मांडली, तेणी आपल्या एक स्टोरी क्रिएट केला आनी पुलिसेन सांगलें. आमी सायबाक सांगलें बाबा सर जे तुमकां एक्शन कितें घेवपा आसा पळय तें एक्शन तुमी घेवपा शकता. मागीर तेणीच सांगलें ओके आपल्याक आनी फुडें कांय करपा नाका आनी आपूण विड्रॉ करता आनी तेंकां क्लियर केलें. तुमकडे कितें घेतलां बरोवन? आमी बरेन म्हणजे आमी त्या रेस्टॉरंटान आनी परत केन्ना वयची ना. ओके. 8 जुलयाक आमच्या बाळ्ळी वायन स्टोराचेर एक 4 जाण भुरगे येयले.
एक अभिजीत देसाई म्हणून काणकोणचो जो खोतीगांव सरपंचाक एक चेडो आणि एक मयूर राणे म्हणून केपेंचो, एक रोहन बांदेकर आगोंदा आणि एक किशन कुर्तरकर सावरकोटा कुंकळी येवन आमच्या होलसेलार जबरदस्तीन थंय बियर घेतली आणि बसोन रावले थंय. वचपाक काय ते वचना जाले. एक्चुली होलसेलाचेर कशें आसा वायन स्टोराचेर बियर घेवन वचपाचें, पण हे व्हडली दादागिरी करून थंय बसपा लागले. आनीक तेजे नंतर काही वेळान बियर कितें तरी एक एक्सपायर्ड जाल्या म्हणून थंय आमच्या कावंटरार आहा ते भुरग्यां मारपाक गेले. भितर वचून बियर फोडली. तेजे नंतर आमचो मॅनेजर येयलो. मॅनेजराच्याच काडून बियर मारली आनीक आमचे डॅमेजीस केल्यो वायन स्टोराच्यो. आमी तेजे नंतर कुंकळी पुलीस स्टेशनार आमी 8 तारखेर कंप्लेन केली. 8 तारखेर कंप्लेन केल्यार अजून पर्यंत कुंकळी पुलीस स्टेशनार कांयच एक्शन घेतलें ना. तांकां आपयता म्हणून. तेजे नंतर आमी परत कुंकळी पुलीस स्टेशन गेले जाल्यार तांकां कळ्ळें तांकां वयल्यान कितें प्रेशर आहा केस रजिस्टर करची न्हू. आतां तरी आयकूं येता. तेजे नंतर ते परत भुरगे आमगे वायन स्टोरा कडेन येयले आनी वायन स्टोरा कडेन येवन परत सांगतात आमगेलो स्पीकर रमेश तवडकर आसा, आमचो तो आमी तेजे वोटर आनी बापूय म्हगे सरपंच. तेन्ना पुलीस कुंकळी पुलीस PI चव्हाण पळय हा हो कांयच करूंक शकना आनी ते कांय करपाक शकना हें आमी पक्की करून उडयलें. ताका लागून आज आमी परत रितसर कुंकळी काल परत कंप्लेन दिल्या आनी आज परत SP कंप्लेन केल्या. ही परत कंप्लेन केल्या कित्याक जर दादागिरी करून जर कायदो हातीक घेवपी मनशाचेर जर आमचे पुलीस जर कारवाय करना जाल्यार फुडें कशें हें चलप कशें, जाल्यार आमी कारवाय करपाची हो प्रश्न सध्या पडला. कित्याक ह्या पॉलिटिकल पावरा खातीर जायना अशें दिसता तुका? अशी आमी पुलीस स्टेशनार जेन्ना कुंकळी गेले तेन्ना तेणी एक आमकां मनशान सांगलें बाबा तो सरपंचागे चेडो आनी स्पीकर रमेश तवडकराक गेलो खास मनीस म्हणून तेगे बापूय, तेन्ना कांय जावपा ना अशें आमकां पुलिसां कडल्यान कळ्ळें. म्हणजे आतां SP कितें सांगला? SP आमी इनोवेट केला सध्या कंप्लेन आनी फाल्यां आमी IG फुडें ह्या कंप्लेन रजिस्टर करतले, परत करतले. जेन्ना म्हळ्यार ते केस रजिस्टर करना तो पर्यंत आमी हायर ऑथॉरिटी पुलिसां कडेन कंप्लेन करतले आनी तर कांयच करना जाल्यार आमकां लास्ट ऑप्शन कोर्टान वचपाचें आसता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.